मुरगांव पालिकेच्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटात कोयर तुंबून उरता। गार्बेजीचो विलव लावपाक पालिकेची धडपड चालूच आसा, पूण मॅन पॉवर कमी आशिल्ल्यान पालिकेन सरकारा कडल्यान मजतीची अपेक्षा दवरल्या। पळयात हिरू महालेचो रिपोर्ट। गार्बेज ही गोंयांत एक मोठी समस्या जाल्ली आसा आनी ही समस्या सुटावो करपाक गव्हर्मेंट आनी ऑथॉरिटी जायतो प्रयत्न करतात। पूण आयज आमी आसा हे मुरगांवची कावन्सिलाची ही गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट आनी ह्या गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांटाचेर तूं पळोवंक शकता की कशा तरेन ही गार्बेज पायलअप जाल्ली आसा आनी गार्बेज प्लांट हा एक टोटली फूल भरलेलो आसा। ही गार्बेज प्लांटार जर ट्रीट करतले जाल्यार लागता ते मॅन पॉवर आनी मॅन पॉवर पळोवपाक गेल्यार एक क्लास म्युनिसिपालिटी 25 वॉर्ड आसात आनी ह्या 25 वॉर्डान फक्त 60 to 70 लेबर्स हांगा काम करतात आनी 60 to 70 लेबर जेन्ना 25 वॉर्डान काम करतात तेन्ना ह्या गार्बेज प्लांटार ट्रीट करपाक गार्बेज हांगा लेबर नासल्या कारणान 10 ते 12 दीस ही गार्बेज प्लांट बंदूय आसता। सद्या हांगा गार्बेज पायलअप जाल्ली आसा आनी ही गार्बेज ट्रीटमेंट प्लांट जर चलयतले जाल्यार तांकां ती हँडलिंग करपाक जायना आनी तशेंच हांगा जी गार्बेज येता ती वेट गार्बेज येता ती सालिगांव धाडची पडटा, ती खंय एकदां गाडी नासल्या कारणान ती बंद दवरची पडटा। पूण हो एक मोठी समस्या जाल्ली आसा। तशेंच जे म्युनिसिपालिटी मुरगांवची हा ही जायतो प्रयत्न करतात गार्बेज कलेक्शन करपा खातीर जावं हिंगासून हाडून हांगा डंप करपाक, पूण लेबर नासल्या कारणान त्यो गाडयो बंद दवरच्यो पडटा। एका काळार जशें म्हटलें की आमी 20 वॉर्ड आसले ते आतां 25 जाले आनी त्या टायमार 350 लेबर आसले ते आतां 70 जाले। पूण हे जर सुटावो करतले जाल्यार म्युनिसिपालिटीन हे लेबर्स घेवपाक जाय आनी लेबर्स घेतल्यारूच वास्को सिटी क्लीन उरतली आनी हे गार्बेज प्लांटाचेर जी गार्बेज हा ही खंय तरी ट्रीट जातली आनी हो जो प्लांट हा तो बरे तरेन चलतलो। पूण सद्या फायनान्शियली वीक आसल्या कारणान आनी लेबर नासल्या कारणान हांगा हे प्रॉब्लेम सुटावो करपाक जायतो त्रास जाता अशें ह्या मुरगांवचे नगराध्यक्ष गिरीश बोरकर हेणी सांगलेलें आसा आनी तेणी मागला गव्हर्मेंटा कडेन खंय तरी तांकां सपोर्ट दिवचो जेणे करून ही गार्बेज जी हांगा ही पायलअप जाता ही खंय तरी तांकां ट्रीट करपाक मेळची। आमचे कडेन शॉर्टेज ऑफ लेबर म्हणून आनी केन्ना केन्ना गाडये मातश्यो प्रॉब्लम जाता म्हणून मातशें डिले जाता। त्याच्या फुडें कित्याक आमचे एवरी डे आमचो जी गार्बेज येता 30 टनाची आसा, तितून 13 टन आमची डेली ड्राय आसता आनी 17 ही आमची वेट हे आसता। पूण आमची जे डेली आमी जी सालेगांव डेली आमची गाडी जे 2-3 ट्रिपी आमचे वयता एवरी डे ती आमची एक 12 टन आमी एवरी डे धाडटा सालेगांव आनी बाकीची जी ड्राय वेस्ट आसता ती आमी सिमेंट फॅक्टरी धाडटा। प्रॉब्लम जाता कित्याक मॅन पॉवर कमी आसतना मातसो हो प्रॉब्लम जाता, तशें जायना म्हणून ना कित्याक वास्को हो येदो व्हडलो शहर आहा आनी गार्बेज खूब आहा। पूण हांव आमचे गव्हर्मेंटा कडेन मागता पळय तेंच्यांनी खंय तरी आमकां मदत करची। मे बी लेबरांची आमची अशी हालत बरी ना इतली, म्युनिसिपालिटीन आमचे लेबर ना जे तुमकां पयलीं सांगलेलें हांवें, पयलीं आमचे 300-350 लेबर आसताले, आतां आमचे 70 लेबर आहा। ते 70 लेबरां पासून आमचो वास्को आजून पासून आमचे कावन्सिलर कशें ना कशें हें करून एडजस्टमेंट करून आपणाचो वॉर्ड सांबाळटा। खरेंच अभिमानाची गोश्ट आमचे कावन्सिलरूय काम करता, पूण एकदां थोडें जायना। कित्याक जायना, लोक घाण करता। आमी एवरी टायम क्लीन करता आनी आमी सांगता लोकांक ते गार्बेज उडोवंक, कित्याक आमचे एवरी टायम आमचो मनीस कलेक्शन करता घरा कडेन। तेन्ना तुमी सेग्रिगेट पासून करून दिले न्हू जाल्यार आमचो आनी खंय हो भार कमी जातलो, कित्याक नाल्यार आमचो परत लेबर तेतूनच बिजी उरता तुमची ती हें करपाक सेग्रिगेट करपाक। म्हणून खंय तरी लोकांनी मातसो हें दिवपाक, कित्याक आतां गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवार बर्वे आनी संगीता ओली।